अंदू पावसाक कळाव जाल्ल्या खातीर शेतकाराच्या पिकावळीचेर ताचो वायट परिणाम जातलो असो हुस्को काणकोणच्या शेतकारांनी उक्तायला। अंदू काजूक लेगीत बरें मोल मेळूंक ना। शेताच्या पिकावळींतल्यान फायदो जातलो म्हणून आस्त आशिल्ली खरी, मात सैमान ही आस्त लेगीत पुसून उडयल्या अशी खंत शेतकार उक्तायतात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खबराकार भवेश बोरकाराचो शेताविशीं स्पेशल रिपोर्ट। शेतकारांचे नशीब सैम थारायता अशें म्हणल्यार ते चुकीचे थारचे ना। अवकाळी पावस पडल्यारूय शेतकारांक नुकसाण जाताच आनी वेळार पावस पडूंक ना लेगीत जाल्यार नुकसाण जाता ते शेतकारांकूच। अंदू जून म्हयनो तसो सुकोच गेलो। हाका लागून शेतां रोवपी शेतकार सध्या हुस्केन आसात। काणकोणच्या खोतीगांव तशेंच गांव डोंगरी वाठारांतल्या शेतकारांनी ह्या विशीं आपलें मत व्यक्त केलां। पावस शेत रोवपा वेळ जाल्ला, हाजो परिणाम कितें जातलो? शेतकारांक कितें भोगचें पडटलें तुमकां? शेतकऱ्यांक सद्या दूख भोगपा पडटलें। कित्याक आतां पयलीं जुना म्हयन्या 15 तारीख जावं जुलय म्हयनो कंप्लीट जातालें, अंदू पळयलें जाल्यार हें आजून पावसूच ना आनी बरें गव्हर्मेंट बी कांय कोणा हेंच ना, लक्षच ना सद्या शेतकऱ्यांचेर मेन लक्ष ना अशें दिसता म्हाका। कांय ना म्हळ्यार तुमी आतां शेत रोयलें सुद्दां जाल्यार तें पीक कितें दीस फुडें जातलें? कितें जातलें शेतां? आतां शेत रोयलें जाल्यार हेजे फुडें आतां रोयलें जाल्यार शेतां पीक जातली ना जातली तें आमी कांय सांगूंक शकना सद्या। कित्याक पयलीं जाणट्या प्रमाणे मागीर कीड लागप आनी तें तशें जळोवन वचप। तशें हय, त्याच टायमार जर रोयलें न्हू जाल्यार तेका धान जाता आनी मागीर तें लेट जालें की मागीर कीड लागप आनी तें तशेंच जळोवन वचप। तें मागीर कांयच उपेग जायना आनी फायदो बी जायना तेजो। तुमी गांवडोंगरी खोतीगांव ह्या सारके वाठारांतले लोक हे काजू पिकाचेर आनी शेताचेर डिपेंड आसता तुमचें सगळें। आतां काजू पिकाक रेट मेळना तुमकां, शेतांय रेट मेळना, तुका अजिबात रेट ना। आतां शेतांच जाल्यार कशें जावप काय म्हणटा तुका? आतां कितें आतां त्या महाराष्ट्रा बी तेवटेन गळपाच दिवची पडपाना न्ही, आनी आमकां आनी कितें उपाय आहा? आनी उपाय ना आमकां, कोण लक्ष दिवपी ना शेतकऱ्यांचेर। पूण शेतकारांचे सरकार कितें म्हणटा, भाशणां करता की शेतकारांक प्रमोट करपाक, हय। शेतकारांक फुडें काडपाक जाय। तें थिंग त्या स्टेजीर करता, फुड्या शेतकऱ्यां फुड्या येवन करना ते। आतां पळय, एक व्हील कटर घे, एक ट्रॅक्टर घे, 3 वर्स म्हळ्यार सबसिडीच ना। लोन काडून घेवप आनी ते परत 3 वर्स येत म्हळ्यार ते लोना परत आनी एक ट्रॅक्टरा पयसो लक्षच ना। प्रत्यक्षात कोण करता काय हें कळटा? हय, तांकां खबर ना ती, तांकां थिंग बेजार पेन मारपा इतलीच खबर आहा न्हू। शेतकऱ्याचेर परिणाम म्हळ्यार पळय, पावस जर आतां लेट जाला ऑलरेडी आनी मागीर सपोज जर पावस जर बेगीन गेलो जाल्यार पिकाचेर परिणाम जावपाक शकता। पावस लेट म्हणटकीर पीक आतां आमकां घालपाक लेट जालो म्हणटकीर मागीर थोडो पावस जाय पडटलो आनी मागीर जर पावस जर गेलो जायत जाल्यार मागीर तें उदक नासून मागीर शेत बी मागीर हें जावपाक शकता न्हू, पेटेर जावपाक शकता। म्हणजे केल्ले कश्ट सगळे वाया वयतले। हय, वाया वयतले। म्हणजे पावस लेट जालो म्हण कांय जायना, पूण मागीर थोडो पावस आसपाक जाय अशें। कित्याक मागीर पावस जाय न्ही ताका, फूल येवपा टायमार तेन्ना पावस ना जाल्यार तेन्ना प्रॉब्लेम जातलो असो जाता। तुमची आदी अशें केन्ना जाल्लें पयलीं? ना, हो खरें म्हळ्यार ह्या वर्सा हो फस्ट म्हाका दिसता। पूण पयलीं एकदां जाल्लो केन्ना जुनाच्या 17 तारखेर पावस पडलो, पूण अंदूक चड लेट जाला। जून सोंपपा हय, जून सोंपपा आयला। हो म्हाका दिसता म्हाजी यादी तरीक फस्ट, कळ्ळें न्हू? म्हणटकीर त्या देखून पिकाचेर परिणाम जावपाक शकता, ना अशें न्हय, कळ्ळें न्हू? कित्याक खंयचेय पीक जें आसा पळय न्हू त्या हेजेर पळय त्या जालें जायत जाल्यार तें बरें जाता पळय अशें। आतां लेट जालें म्हणटकीच मातशे परिणाम जावपाक शकता, ना अशें ना। गोंय सरकारान शेतकारांच्या ह्या प्रश्नांचेर लक्ष घालचें तशेंच ह्या परिस्थितीन पिकावळ कशी घेवची ह्या विशीं मार्गदर्शन करचें अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। भारत हो कृषीप्रधान देश अशें आमी म्हणटात, पूण ही शेत करपी शेतकारांचेर आज केदी मोठी संकट येयलां हे शेतकार सांगतात। आमी आसात गांवडोंगरी आनी खोतीगांव ह्या वाठारांत सफर केली तेन्ना कळ्ळें की हांची जें मेन पीक आसा हें काजू आनी शेती। ह्या वर्सा काजूच्या पिकाक दर मेळोन जाल्ल्या कारणान ते पयलींच चिंतेत आशिल्ले। तेजे उपरांत हो आतां पावस जो डिले जालो त्या कारणान तेंचे शेताचें पीक आतां तें करप काय ना करप, शेतां रोवप काय ना रोवप ह्या संभ्रमा आसात। शेतकार मागता की हेजेर कितें तरी कोणी तरी उपाय योजना करून आमकां सल्लो दिवचो। जर तर शेत रोयली आनीक अदीक पावस येयलो जाल्यार पीक नश्ट जावपाची शक्यता आसा, त्या खातीर शेतकार सगळे चिंतेत आसा।